मांद्रे मतदारसंघात 2 कोरोना डोस घेतल्या उपरांत मांद्रे मतदारसंघाचे माजी आमदार दयानंद सोपटे स्वतः बुस्टर डोस घेतले आणि ज्या लोकांनी 2 डोस घेतले तांणी बुस्टर डोस घेवचे अशें आवाहन ताणें केलें। भलायकी खात्या वतीन मांद्रे जिल्हा पंचायत हॉलांत हो बुस्टर डोसाचो कार्यक्रम घडोवन हाडलो। ह्या वेळार स्वता आपणे पयली बुस्टर घेवन माजी आमदार दयानंद सोपटेन लोकांक आवाहन केलें। जनतेच्या हिता खातीर आरोग्यम धनसंपदा ही आमकां सगळ्यांक खबर आहा। हेल्थ इज वेल्थ आणि जर हेल्थ जर आमी राखतले जाल्यार आमी पळयता ह्या देशान आनी देशा बरोबर ह्या गोंयान सुद्दां कोविडच्या माध्यमातून कितकीशेच जाणांचे आमचे जीव गेल्ले आसा। ह्या कोविडा खातीर आर्थीक नुकसान जें आसा ही सबंद देशान म्हणजे घ्या तेचे बरोबर ह्या राज्यान आनी प्रामुख्यान गोंयानूय बी जाल्लें। आर्थीक जरी लुकसाण जालें ते भरून काडून येता, पण गेल्ले जे जीव ते परत आमी हाडूं शकना, पण वचूंक जायना। कोविडा खातीर खंय तरी कोविडाच्या अंतर्गत खंय तरी बाबा एक कारणाचो जीव गेलो हे जावंक जायना, कारण गेल्लो जीव आमी परत हाडूं शकना। म्हणून एक प्रिकॉशनरी मेजर म्हणजे हे जावंक जायना। आरोग्य बरें रावचें, आरोग्य उत्तम रावचें आणि जरी कोविडाची ही लाट परत सुद्दां वाडपाक जरी येयली, आज पळयता आमी गेले 8-10 दीस परत कोविड पेशंट हे गोंयान वाडत आसा। खंय तरी एक 5-6 येयल्लो आंकडो आज ह्या फाटल्या 4 दिसांक 77, 72, काल तर 71 मेळ्ळ्या, म्हणजे वाडत आसा। म्हणून हांव सगळ्या जनतेक विनंती करता की जास्तीत जास्त लोकांनी हे संदीचो फायदो घेवचो, जेणे करून कोविडाचो भंय म्हणटा तो मनासून वयतलो।